माझे नाव सनत गावकर. तुषार चारी. निखिल कलगुटकर. सायराज बांदेकर. प्रणव भगत. कितें आसा प्रोजेक्ट? हो आमचो प्रोजेक्ट जो हा हो 3 एक्सीस पोर्टेबल CNC मिलिंग मशीन. सो हेतून जे आमी हा 3 एक्सीसाचेर आमी जे वर्क पीस माउंट करतले ते तुका जी प्रोफायल तुका लॅपटॉपान तूं एडिट करूं शकता ते हांगा तूं आउटपूट तूं हांगा करूं शकता, हाडूं शकता. सो हो मेन आमचो प्रोजेक्ट जो आहा तो फोल्डेबल स्ट्रक्चर जो आहा ताका पोर्टेबल करपा खातीर आमी यूज केल्लो आहा. फॉर एग्जांपल हांव तुका एक डॅमो दाखोवं शकता. हे जे आहा हे सद्या मशीन जे आहा हे फुल्ली फोल्डेड सेक्शनान आसा. सो हे आमकां अनफोल्ड करपाक जाय जाल्यार हांगा 2 लॉक गेट रूल जे आहा ते ओपन करपाक. सो ऑटोमॅटिकली हे जे जेन्ना लिफ्ट करतलो तो ऑटोमॅटिकली दीस वील बी लॉक्ड इन दीस पोजिशन. बॅक सायड देर इज वन स्लायडींग मेंबर एट द बॅक सायड. ओके. सो आतां फॉर हे कित्या खातीर म्हणल्यार एग्जांपल ही जी बेस प्लेट आहा हांगा जो तूं वर्क पीस माउंट करतलो ती जेन्ना फाटीं ट्रॅवल करतली तेन्ना तिका टिल्ट जावपाक जायना ह्या मशिना खातीर. फॉर स्मूथ ऑपरेशन पर्पजा खातीर तो आमी तो इंट्रोड्यूस केल्लो हा मेंबर. या ओके. एडिशनल सपोर्ट असो तो बेस प्लेटीक लागून. सारकें. सो आतां हांगा पळोवंक शकता आमी हेका आमी रावटर म्हणटा. हो टूल ही बेस प्लेट. फॉर एग्जांपल आमी आतां सद्या हांगा एक वूडचो पीस घेतलेलो आहा आनी हांगा एक प्रोफायल ड्रॉ केल्ली आहा. आतां हो प्रोफायल आमी कसो ड्रॉ करूं शकता त्या खातीर आमच्या कडेन हे ऑटोमेशन म्हणजे लॅपटॉप मातशें ऑन कर. सो आमी हांगा पळोवंक शकता की हांगा एक स्क्वेअर प्रोफायल आमी ड्रॉ केल्लो आसा. ती ड्रॉ केल्या उपरांत ते आमकां हांगा थ्रू CNC शील्ड हांगा आउटपूट मेळोंक शकता. सो म्हाका सांग हो जो प्रोफायल तुमी ड्रॉ केला ताका सॉफ्टवेअर सेपरेट आसा तुमचो? येस सॉफ्टवेअर आसा. एस्पायर म्हणून एक सॉफ्टवेअर आसा तेजेर आमी तो प्रोफायल ड्रॉ करता. तो प्रोफायल ड्रॉ केल्या उपरांत आमकां तितून जे जी कोड्स आसा जो इंस्ट्रक्शन जी कोड म्हटल्यार ते इंस्ट्रक्शन आहा ते हेका मेळटा. दिस इज इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ऑफ दीस मशीन. IC या ड्रायव्हर्स दिस इज पॉवर सोर्स आनी हे जे आहा ड्रायव्हर्स ते ह्या मोटरांक रन करतले. सद्या आमकां 3 एक्सीस मशीन बिल्ड केल्ले आहा. सो हांगा 3 मोटर यूज आहा. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. सो ऑन Y एक्सीस वी कॅन से दीस मोटर बेस प्लेट इज ऑन Y एक्सीस. सो हो जो ट्रॅवल आहा हो डिस्टन्स जो ट्रॅवल आहा तो हो मोटर यूज करतलो ट्रॅवल करतलो. अप एंड डावन मोशन विल बी कॅरीड आउट बाय दीस मोटर अप एंड डावन एंड लेटर दीस मोटर विल बी हॅविंग ऑन द X एक्सीस. सो हांगाच्यान हांगा ते आमी यूज करूं शकता. ओके ओके. तिनूय मोटरांक वेगवेगळे डायरेक्शन मेळटा फ्रॉम द लॅपटॉप सोर्स. फ्रॉम द लॅपटॉप. या एंड देन ताजे प्रमाणे तुका जे कितें ड्रॉ करपाक जाय किंवा जे कितें कटींग फॉर्म करपाक जाय मशिनींग करपाक जाय ते तूं हांगा ऑपरेशन करूं शकता. ऑटोमॅटीक जातलें तें. ओके. बट म्हाका सांग सायज आतां ह्या पोर्टेबल मशिनाचेर कितली सायज पर्यंत तुमी घेवपाक शकता? फॉर आतां स्पेसिफीक जी सायज आहा ती आमी आतां जे डायमेन्शन आहा ते 37 सेंटीमिटर बाय 47 आनी बाय 8 mm ची हायट आमी जे वर्क पीस आहा ते हांगा माउंट करूं शकता. 8 mm पर्यंत. येस 8 सेंटीमिटर 8 सेंटीमिटर मेरेन आमी हांगा वर्क पीस माउंट करूं शकता आनी ते आमी थ्रू दीस टूल मशीन करूं शकता. सो पोर्टेबलाचो फायदो चड कितें आसता? आतां जे आतां सद्या मार्केटान आमी पळयल्लें आसा की पोर्टेबल म्हणजे अशें मशीन आजून येयल्लें ना. सो हे एक आमचो एक फिचर आहा पोर्टेबल म्हटल्यार जे आमी फोल्डिंग मेकॅनिझम हांगा जे युटिलायज केल्ले आहा ते त्या मशिनाक पोर्टेबल करतलो. फॉर एग्जांपल आतां हें मशीन आमकां सद्या युजाक ना म्हणजे इन आयडल पोजिशन आहा जाल्यार तें आमी ऑटोमॅटिकली ऑफ करूं शकता आनी सायज रिडक्शन जावं शकता ह्या खातीर. ही फर्स्ट एक पॉयंट जालो. दुसरो पॉयंट म्हटल्यार कितें समज हें मशीन म्हाका आतां खंय ट्रान्सपोर्ट करपाक जाय फॉर कोणाक सेल करपाक जाय नाल्यार समवन वॉन्ट टू बाय दीस मशीन. सो वी कॅन सेंड दीस मशीन बाय अनफोल्डिंग दीस. सो ट्रान्सपोर्टेशन मातशें इजियर जातलें. फॉर म्हाका सांगा की समजा कोणाचें काम आसा वर्क प्रोजेक्ट आसा जाल्यार त्या प्लेसीर वचून सुद्दां तुमी यूज करूं हे शकता. करूं शकता प्रोजेक्ट. हय तो आमचो सद्या मेन बेनिफीट ऑफ फॉर दीस प्रोजेक्ट. या कॉस्ट कितें आसा हाजी? आतां सद्या आमी हो कॉस्ट येयला आमकां अरावंड 30,000 येयल्लो आसा. सो आमी मटेरियल जे आहा ते वूड यूज केल्ले आहा. मागीर थोडे अशे स्पेर पार्ट्स जे आसा ते आमी यूज केल्ले आसा फ्रॉम बायींग फ्रॉम ऑनलायन सोर्सिसा कडल्यान आमी बाय करून खंय डेवलप केल्ले आसा. सो हो फक्त वुडनूच करूं येता ऑर सद्या कितें आहा ड्यू टू पेंडेमीक आमकां सारकें वर्क करपाक मेळना. सो एज अ प्रोटोटायप म्हणून आमी हो वूड यूज केल्लो आहा. सो फॉर फर्दर जे स्कोप जो आसा तो आमी कसो यूज करता FRP फायबर रेनकोट कंपोजिट्स नाल्यार आनी कसलें मटेरियल लोखंड मेटल वी कॅन यूज दॅट फॉर मेकिंग दीस प्रोजेक्ट मोर रिजिडिटी वाडोवपा खातीर आमी हे मटेरियल यूज करूं शकता. FRC यूज केल्यार आमचे वेट सुद्दां कमी जावपाक शकता मागीर. हय हेजो वेट मागीर पोर्टेबिलिटी आनी इजी जातली तशें. लेनन पेरेरा. आर्नल्ड कॉस्ता.
Stephen Caldera. Sheldon Fernandez. Justin Montserrat. So tell me something about this project because I found this very interesting. So tell me something. So this is a magnetic oil skimmer robot. So what happens in case of an oil spill in an ocean? There's oil spilled in a certain area of the water. So our aim is to take out this oil in an eco-friendly way. Okay. So in this case, in this robot, we have a simple mechanism which allows us to pick up this oil in an eco-friendly way. We have this magnetite sprinkler which sprinkles magnetite on the oil. And due to Van der Waals forces of attraction, it keeps the oil together, it magnetizes the oil. So once the oil is magnetized, we use this magnetic oil skimmer robot, a magnetic roller. So what happens is, as it spins, I can show you from this control, while it spins like this, the oil gets stuck to this magnet and it deposits it in this tray. Now a unique part about our project is, once we collect this oil mixture with magnetite can be taken into a larger tank. Once it is taken in a larger tank, there can be a magnet placed underneath. Okay. So what that does is, it brings all the magnetite particles down. So these magnetite particles can be reused, so which makes it even more special. The particles which you are using can be reused. Yeah, can be reused. So you have to place the tank over here. Yes, this is a collection tank. Collect tank. So that process of removing the particles can be done on shore. On shore. Yes. Okay. And what is the accuracy? Like how much this thing oil accuracy you can remove? According to our tests, we have an average of 95% oil. 95. Yes. 95%. Yes. Okay. You have tested it in water. The test what we have done it in a contained environment because spilling oil on purpose would be bad. Sure. Yes. But it is having a 95% Yes. accuracy. Yes. According to our tests, 95%. What is the mechanism for this overall? How it works overall? Overall, now as you can see, overall is basically this robot works on Bluetooth. As of now, it works on Bluetooth. It's just a prototype, but later on it can be done with a larger range. As of now, it uses these two propellers. We control it from an Android app. We take it to wherever the oil has spilled, like wherever we want to take it. Once it is taken there, we stop. Then we start this mechanism wherein it sprinkles magnetite. Once magnetite is sprinkled, once it's magnetized, then we use this robot to retrieve the oil. So this is just a mobile vehicle. These blades are just used to take it to the location. So how much area does it cover in like say 1 hour or something? So as of now, this is a short range prototype. Like the speed is approximately, it can cover 100 meters in about 20 seconds. 20 seconds it takes to reach the oil spill. I'm talking about how much time does it take to To collect oil. collect the oil. See, once it is placed in that oil spill, within that location, wherever it comes in contact, it will pick up only that oil. Okay. Because see, this is a magnetic roller. It has a certain amount of magnetic range. Now if we want to improve it, like go in for deeper oil spills, we have a chance of making it electromagnetic, wherein we can increase the magnetic field so it can pick up from farther areas. As of now, it will only collect what is in contact with it. What if there is a situation where there's a ground or the area of 100 meter is with the oil spill? How much time it will take to clear all the 100 meters? Saying 100-meter radius. As of this, this prototype will take at least 1.5 hours, 2 hours. Yeah. And what is the cost for this? So this our production cost, because we did it like for single mechanism, single robot, it came to about 15,000. 15,000. Yes. It can be like upgraded according to Definitely. Well, we are first and foremost proud of our students and of course the efforts of the principal and the faculty is what leads to all this. So that's really a wonderful thing for us to see. I am a new director here. I've just been here about 2.5 months, and it's really an exciting place to be, and I'm excited to be here. So it's really a wonderful opportunity for me to, see the outcome of the students' efforts. Well, nature, society is very important for us. Ultimately, everything boils down to how we can help society, how can we sustain nature, how can we protect our environment. And all our efforts have to be directed towards that.
even if we are trying to bring up some new technology, is it environment friendly? And so that is what we instill in our students, not just here, all other places. Actually, PCC also belongs to us. I'm a director of PCC as well. So I have 2 colleges actually under me. Of course, I'm not split into 2, but definitely, I have my heart in both the places, and we support both the institutions and we direct both the institutions. So there also we have the same principles we work with, protecting the environment, conserving nature, and making sure we further human values and human goals. कुणाल सबकर, शुभम चोडणकर, साहिल रेडकर, प्रभाकर बोलकर. शुभम गोवेकर. कितें आसा हो प्रोजेक्ट? हो प्रोजेक्ट हो शेतकऱ्यां खातीर आमच्या इतके शेतकरी आहा तेंचे कितें जाता आमी पेस्टिसायड स्प्रे करता तितून तेंच्या हातीक हें जाता इन्फेक्शन जाता. सो हो ड्रोन असो एक्झाकॉप्टर ड्रोन हो ड्रोन असो एका एक टँक आसतली एक पंप आनी ताका स्प्रेईंग सिस्टम. सो हो फूल शेतान स्प्रे करतलो तसो. आनी कितले कितले मिटर पर्यंत वचपाक शकता? 300 to 400 मिटर्स हय वयपाक शकता. आनी हेजी आमी कॅपिसिटी अलॉंग विथ द फ्लायट टायम आमी वाडोवंक शकता. ती बॅटरी आमी चेंज केली काय आमची हे वाडटली फ्लायट टायम. आनी आमचो प्रोपेलर्स आनी मोटर्स आमी चेंज केले जाल्यार आमचो हे वाडटलो कॅपिसिटी लिफ्टिंग. आतां सद्या कितले घेवं शकता कॅपेसिटी? आतां 2 kg. 2 kg पर्यंत घेवं शकता. हय. कशें वर्कींग आहा हाचें, कितें आसा? सो वर्कींग म्हटल्यार सर हो सर पंप हांगा टँक घेतली सर. सो आतां आमी काडला तो पंप आनी हो सर्वो फॉर कंट्रोलिंग द स्प्रेईंग. सो स्प्रे करता आसतना कितले मिटर कवर करता स्प्रेइंगाचे? 2 मिटर्स. 2 मिटरचे स्प्रे. टोटल 4 नोजल आहा न्हू. सो ईच नोजल न्हू 50 मिटर कवर करता. सो 50 मल्टिप्लाय बाय 4 सो 200 मिटर म्हटल्यार 2 मिटर कवर करतात. हातून सर पयलीं म्हटल्यार शेतकऱ्यांक आमच्या हातीक इन्फेक्शन जावचें ना. प्लस आतां कोवीड सीन. सो टँक आमी चेंज केली सॅनिटायझर घातलो सॅनिटायझींग जालें. देन आतां यूज करपाक शकता सॅनिटायज करपाक? येस सर आमी हे काडलो फर्टिलायझराची टँक काडली पेस्टिसायडाची लायली पेस्टिसायड स्प्रे जाले. प्लस आतां आमी फ्युचर स्कोप सोदता की आतां बिल्डिंग्स आसा व्हडल्यो बिल्डिंग्यो तांकां आतां पेंटींग करता न्हू सर. सो ते वुडन लायता आनी ते वर्कर्स वेरी डेंजरस ते पडपाक शकता. सो हेका आमी कितें करपाक सोदता हेका टँक पेंटिंगेचो टँक सकयल पंप सकयल आनी ड्रोन स्प्रेईंग सिस्टम घेवन वयर वयतलो. बट ती स्प्रे करता आसतना कारण पेंट मारता आसतना एक मातशें थिकनेस जाय पडटा. तो थिकनेस तो पंप आमी पावरफूल पंप सकयल आसतो न्हू सर. सो ड्रोनार वेट ना ती तो पंप फूल हे घेवन ताका वयर धाडटलो आनी नोजल. हो नोजल फक्त एका फ्रेमींग माउंट आसतलो. सो बाकीचे हांगा इक्विपमेंट टँक एंड पंप सकयल ग्राउंडार आसतलो. सो विथ द हेल्प ऑफ पायप अशे पायप लायले जाय तितले हाड वचोंक शकता. हय. आनी सर आमी अशें अल्टरनेटीव सोदता की बॅटरी आमची लिमिटेड यूज थोड्याच टायमाक. सो बिल्डिंगेचो पावर घेवन AC पावर घेवन DCन कन्वर्ट करून तो ड्रोनाक दिवन यूज करप. हय. बट रायट नाव एक म्हाका दिसता बरी गोश्ट आहा की तुमी म्हळें की सॅनिटायज करपाक यूज जावपाक शकता. व्हडले इव्हेंट्स जर आसा जाल्यार ते सॅनिटायज करपाक ड्रोन यूज करपाक शकता तुमी? येस सर. फाल्यां जर तुमकां सांगलें एट प्रेझेंट फाल्यां जर तुमकां सांगलें की खंयच्या तरी इव्हेंटाक अशें सॅनिटायज करपाक जाय, आर यू रेडी? येस सर वी आर रेडी. येस सर. जयेश वेळीप, सुरज दुलापकर, सूरज गावकर, कलेश गावडे. म्हाका सांग कितें आसा प्रोजेक्ट? बायोडिझल म्हटल्यार जे आमी इज अ डिझल ओनली ते आमी वेजिटेबल ऑयल जावं वेस्ट कुकींग ऑयल यूज करून नाजाल्यार एनिमल फॅट्स यूज करून आमी काडूं शकता. म्हळ्यार तूं म्हणटा की कुकींग ऑयल आमी रांदतात पण ते आमी एकदां भायर उडयतात मागीर चडशे हॉटेलां वयले वेस्ट जाता ते यूज करून तुमी करपाक शकता. कशें कितें आहा मेकॅनिझम?
ताका एक रिएक्शन आसा ते ट्रान्सस्टरिफिकेशन रिएक्शन म्हणटा ताका ओके ओके थंयसर वर्किंग तेजें जस्ट जे क्रूड पाम ऑयल आमी क्रूड पाम ऑयल यूज करून ऑयल काडला ओके सो क्रूड पाम ऑयल आहा पळय ती पयली हीट करप आसता काडून मागीर तितून मिथॉक्सायड म्हणटा ते मिथॉक्सायडान कितें आसता मिथनॉल आनी सोडियम हायड्रॉक्सायड जो आसा मिक्स करप ओके ते ही दोनी केमिकल यूज करून ते हितून ट्रान्सफर करप दोनी ओके सो हांगा जे आसा ट्रान्सस्टरिफिकेशन रिएक्शन जाता ते रिएक्शन जावपा खातीर दोन पॅरामिटर्स मातशे इम्पॉर्टंट आसता एक म्हटल्यार स्टरींग आनी दुसरे ताका हीट करपाक जाय आसता सो हीट करपा खातीर आमी कॉपर कॉयल यूज केला आमी डिरेक्टली यूज करपाक हें हिटर यूज करूं शकना कित्याक जाणा ताका केमिकल आसता न्ही ताका फायर लागपाची ब्लास्ट जावपाचे चान्सीस आसता सो आमी कॉयल यूज केला ते खातीर आनी हॉट वॉटर जें आसा पळय थंय हीट करता आनी ते पंप यूज करून ते ट्रान्सफर करता कॉयलच्यान आनी परत ती सायकल कंटिन्युअसली आसता आनी हें जें रिएक्शन जावपा खातीर एक वर लागता अशें सो रिएक्शन जाल्या उपरांत ते आमी 24 वरां दवरप ते 24 वरां नंतर आमकां 2 लेयर फॉर्म जातले ओके एक म्हटल्यार बायोडिजल जातलो आनी एक म्हटल्यार ग्लायसिरॉल जातलें ग्लायसिरॉल म्हटल्यार इज हो ह्या प्रोसेसचो बाय प्रॉडक्ट बट तो वेस्टेज जायना तो आमी फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री जावं सोप इंडस्ट्री जावं थंय सेल करूं शकता वेस्टेज कांयच ना आमचें जस्ट बायोडिजल मागीर बायोडिजलाक आमी ते क्लीन करूंक जाय ते कितें इम्प्युरिटी आसता कंटेमिनंट आसता सो ते करपा खातीर आमी वॉशिंग प्रोसेस म्हणून करतात वॉशिंग प्रोसेसान कितें करता आमी जस्ट एड उदक आसा पळय गरम उदक करून ते आमी एड करतात रेशो बाय 1:1 सो ते जेन्ना ते आमी सेम हांगासरूच एड करतात हय हितूनच करता एड करतात ओके नंतर हो जो वाल्व आसा पळय तो यूज करून आमी ते ग्लायसरॉल पयलीं काडटा मागीर बायोडिजल उरता न्ही तितून उदक घालता गरम उदक ओके ते जेन्ना सेपरेट जाता पळय म्हटल्यार ताका अरावंड हाफ एन आवर लागता ताका सेपरेट जावपा खातीर मिन्स कंटेमिनंट आसा पळय ते सेटल जाता सकयल आनी जे बायोडिजल आसा पळय ते वयर येता सो ते आमी उदक आसा पळय ते आमी सेपरेट करूंक जाय न्ही बायोडिजल आसून सो ते आमी वाल्व यूज करून आमी ते काडटा पळय सो मागीर तशेंच एटलिस्ट 5 टायम्स आमी ते हें करता प्रोसेस रिपीट करता रिफायन करपा खातीर प्युअर प्युअर करपा खातीर ना जाल्यार कंटेमिनंट आसता न्ही आतां तुजे कडेन प्युअर हे आसा हे आसा प्युअर बट आनीक मातशें प्युअर करूंक जाय आनी मातशें प्युअर करपाक ओके तूं म्हणटा की बायोडिजल हे नॉर्मल गाडयेक यूज जाता नॉर्मल डिझल इंजिना यूज करता डिझल इंजिनाक यूज जाता पूण म्हाका सांग ते कितले सेफ आसता गाडयां खातीर इंजिना खातीर इंजिनाक ते मिन्स ते एक डिरेक्टली यूज केले जाल्यार मातशे प्रॉब्लम जावंक शकता रिफायन आनी नाल्यार एक प्रोसेस आसा ताका ब्लेंडींग म्हटल्यार डिझलाक मिक्स करून यूज डिझलान मिक्स करून जितले पर्संटान यूज करप आसता ओके सो आनी एक प्रोजेक्ट आसा ताजे बद्दल आमी जाणा जावन घेवया तुमचें नांव खंय म्हजें नांव वैभव पेडणेकर नीरज आमोणकर कितें आसा हो प्रोजेक्ट सो हो प्रोजेक्ट बेजिकली प्लास्टीक टू फ्यूल कन्वर्जन हितून आमी जे अशें आतां वेस्ट प्लास्टीक आसता पेट बॉटल्स ऑर कसल्यो पॉलिथीन बॅग्स त्यो श्रेड करून एका रिएक्टरान घालता आनी थंयचे सगळे ऑक्सिजन काडून त्या रिएक्टरान त्या प्लास्टिकाचें मेल्टींग केलें जाता सो ते मेल्ट करता तेन्ना तो कन्वर्ट जावन फ्युम्स जाता तयार आनी ते कंडेन्स करून आमी मागीर आमकां लिक्वीड मेळटा ते लिक्वीड आसता ते क्रूड ऑयलाच्या सिमिलर प्रॉपर्टीज आसता सो ते फर्दर मागीर डिस्टिलेशन केलें की आमकां पेट्रोल डिझल सगळे सेक्शन्स मेळटा ओके तुमी प्लास्टीक जे तुमी म्हणटा श्रेड करता न्ही ताका बर्न जाता काय ते जस्ट फुडें तुमी घातले उपरांत बर्न जाता तेका कितें जाता बर्न जाता एज इन ते मेल्ट जाता बर्न एज इन बर्न केन्ना म्हणटा आमी जेन्ना सारको फ्लेम येता तेन्ना पण ते कित्याक जाता ते ऑक्सिजन आसता प्रेजंट आसता म्हणून जाता हितून आमी कितें करता सारको हो हे रिएक्टर आसा पळय हो कंप्लिटली सिल्ड आसता सो हितून आमी जाता तितले आमचे हे वॅक्यूम हे करपाचो म्हटल्यार नो प्रेजन्स ऑफ ऑक्सिजन ताका हो फूल प्रोसेसाक पायरोलायसीस म्हणटा इन केमिस्ट्री टर्म्स मेल्ट जाता सारको मेल्ट जाता ओके मागीर हे फ्यूल कित्याक यूज करूं शकता आमी फ्यूल आमकां कितें फ्यूल मेळटा ते डायरेक्ट सपोज हेजो आतां कितें फ्यूल मेळटा तो ब्लेंड करूंक शकता दुसऱ्या फ्युलान डिझलान ओके तशें यूज करूं येता म्हळ्यार फर्दर डिस्टिलेशन करीत जाल्यार डायरेक्ट सेक्शन मेळटा आमकां लायक यू कॅन डायरेक्टली यूज इट पेट्रोल कशें यूज करता डिझल कशें यूज करता आमी डायरेक्ट यूज करपाक मेळटा बट म्हाका
म्हाका सांग ताका जर सेपरेट तूं म्हळें की आनीक रिफायन जर करपाक जाय जाल्यार ताका सेपरेट आनीक कितें कॉलम येतलो कॉलम येता डिस्टिलेशन करचें पडटा डिस्टिलेशन म्हटल्यार कितें सारकें एक सर्टन तुका टेम्परेचराचेर कुलींग करची पडटा त्या ऑयलीची तेन्नाच आमकां तो पर्टिक्युलर कंपावंड मेळटा तशें आतां हेजें वर्कींग कशें कितें आसा म्हाका सांगूंक शकता हेजें वर्किंगचं सगळ्यांक पयलीं आमी वर्किंग स्टार्ट करता आसतना फर्स्ट आमचें काम आसता तें हितून वॅक्यूम तयार करप वॅक्यूम म्हटल्यार कांय प्रेजन्स ना कसलेंच म्हटल्यार ऑक्सिजनाची मातूय हें आसूंक जायना कंटेन आसूंक जायना सो ताका लागून आमी हो वॅक्यूम पंप यूज करता ओके हो ओपन करता हो तो वाल्व क्लोज करता फूल वॅक्यूम तयार करता हितून आनी हितून आमी वॅक्यूम प्रेशर 15 PSI यूज करता ओके एकदां वॅक्यूम आमचो अचीव जालो आमकां प्रेशर आमचो अचीव जालो सो तो प्रेशर मेंटेन करपाक आमी हो वाल्व क्लोज करता जालें मागीर आमी इंडक्शन चालू करता इंडक्शन चालू करतकूच आमी 400 to 600 डिग्री सेल्सियसा मदीं ऑपरेट करता ताका म्हटल्यार हीट करून दवरता फूल हेका रिएक्टराक ते जितले हीट जाले न्हू जाता पळय तशेंच मागीर एक सर्टन टायम जालो लायक फूल हीट जालो आमकां हायस्ट टेम्परेचर 600 मेळो जावं 550 मेळो जाल्यार आमी हे इंडक्शन बंद करता हिटींग बंद करता हिटींग बंद केलें की डायरेक्ट तेजो जो फ्युम्स आसता पळय ते डायरेक्ट आमी तेज्याक पयलीं हे ओपन करता ओवाल ओपन करता ते फ्युम्स डायरेक्ट रिएक्टरांतल्यान कंडेन्सरान वयता ओके हो फूल कंडेन्स जाता हो कुलींग आसता हे अशें डायरेक्ट धरला सद्या आमी हितून आयस येता उदीक येता कुलींग मिडियम आमी यूज करता ते तितूंतल्यान मागीर डायरेक्ट फ्यूल आसा ते ह्या पायपांतल्यान ह्या कंडेन्सरान Well, you see, it is a new idea, and we have to really salute the students. The young minds, they have a lot of potential, but they need our support, they need our backing. And I will request the government, you see, it is a lot of energy saving, also cost saving, and also it is good, reliable. So if we can, divert a little bit, and we also are so much taking care of the plastic. It is a good investment if you can see. We can really help the nature and environment. And so I will, I am really inspired by these young students to say really frankly, this is my first, I would say as an assistant director, my first time I am looking at such great projects. I will really request the government to please look into this and really support the students. It will be a further motivation for our Goan students to use their energy, use their creative mind to come up with such great projects which can, Modi also, our Prime Minister, is harping so much like Make in India. So we should also go for Make in Goa. We should make our state famous, not just famous, raise the standard of our Goan people. We are known for being Susegat, but it is not so. See, you come here and you see, I am really inspired. This is, hats off. It is really inspiring. अजिंक्य वेंगुलेकर विशाल डोंगरेकर साहिल हरमलकर अक्षय सरगावकर अफनान शेख कितें आसा प्रोजेक्ट हो म्हाका पयलीं सांग हो प्रोजेक्ट मेनली ग्लास क्लिनींग करून केल्लो हांवें स्टार्टिंगूच कितें आतां जेन्ना आमी वयर बिल्डिंगी आसता पळय खूब ग्लास बिल्डींग आसता लोकांक फोर्स जाता की ते वयर चडोन आपली लायफ बीन रिस्कान घालून हे ग्लास क्लिनींग करचें पडटा म्हणून सो ते आमी रिड्यूस जावंक जाय न्हू खंय तरी सो रिस्क घेवपाक नाका म्हणून आमी रोबोट डेवलप केलो सो हो रोबोट कितें तो आतां लायफ बीन एंडरेजिंग टास्क आसा पळय ते रिड्यूस करतलो आनी हो ऑटोमेटेड रिस्क इनवॉल्व कोण ह्युमन इनवॉल्वमेंट ना भितून ऑटोमॅटीक रोबोट ग्लास क्लीन करून येतलो आनी डायरेक्ट सकयल येतलो सो बिल्डिंग्स ज्यो ग्लास बिल्डिंग्स आसता ताजेर फक्त ताका फ्लॅट सरफेस जाय पडटा ऑर मदीं समजा जर एकदां पिलर येता कितें येता मदीं जाल्यार ताका टॅकल करूं शकता तशें टॅकल करूंक शकता तो बट फ्लॅट सर्फेसीचेर आनी बरी एफिशियन्सी दिता तो कशें काम करता कितें आसा ताचें इंजीन हे 2 न्युमॅटीक सिलिंडर्स आसा न्ही ते मोशन दिता रोबोटाक आनी आमी वॅक्यूम जनरेटर यूज केला सो ते वॅक्यूम प्रोवायड करता आनी सक्शन ग्रीप दिता सो दीस इज ग्लासाक ग्रीप दिवपाक इनक्लायंड सर्फेस आसता न्ही सो ते ग्रीप दिता आनी ते मोशन तुमी वयर मोशनान वयर चलता पयलीं आमी न्ही नॉझलांतल्यान उदक सोडटा दिस आमची टाकी आसा सो हातूंतल्यान नॉझलांतल्यान उदक सोडटा ते ग्लासार आमी सारके एंगलान केला प्लेस सो ते जातकीर ते चिकोल आसता न्ही तो लूज जाता आनी मागीर आमी फर्स्ट वायपर मारता पळय हो आमचो वायपर
सो तातूंतल्यान न्ही फर्स्ट क्लिनींग जाता ती पार्शियल क्लिनींग कशी मागीर लायक प्रॉपर क्लिनींग करपा खातीर न्ही आमी एक दुसरो वायपर दवरला सो इट वेन मुवींग इन द हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन सो एफिशियंट क्लिनींग जावपा खातीर 2 वायपर्स दवरले आमी मागीर लायक एट द एंड ऑफ द ग्लास पावतकीर सो आमी हो नॉझल एक्टिवेट जाता आनी तो सकयल मारता उदक सो मागीर कितें जाता तशेंच सेम प्रोसेस लायक हो वायपर मागीर क्लीन करता आनी रोबोट तितलो सकयल येता सो इट कॅन गो हॉरिझॉन्टल एंड वर्टिकल लायक इट वील गो इन अ रेक्टेंगुलर मॅनर तशें बट ताका तुमी जे टँक आसा न्ही जे तुमी वॉटर टँक और बाकीच्यो त्यो फ्रॉम सरफेस यूज करता और त्याच्या बरोबर तुमी वयर धाडू शकता टँक सरफेसार ओके ते फक्त एक सायडीन लॉक करता आनी दुसऱ्या सायडीन मुवमेंट करता म्हणजे एक सायडीन एक क्लीन केलें की एक सायड लॉक जाली मागीर हॉरिझॉन्टली मूव केलो जाल्यार वर्टिकली लॉक जालो आनी वर्टिकली मूव जालो जाल्यार हॉरिझॉन्टली लॉक जालो आनी कितलो टायम लागता म्हळ्यार एक 50 मिटराचो समजा एरिया जर कवर करपाक जाय 10 मीटर 30 मीटर जर एरिया कवर करपाक जाय कितलो टायम लागता एप्रॉक्स लायक आमी पयलीं टेस्ट केल्लो न्ही तातूंत लायक ताणें रोबोटान 15 मिनटां घेतलेली इट वॉज अ 5x5 सो लायक प्रॉपर क्लिनींग आनी ताणें लायक 15 मिनट्स घेतलेले ओके आनी एक प्रोजेक्ट आसा तो जाणा गोंय आमी कितें आसा प्रोजेक्ट एक्चुअली तो सगळ्यात पयलीं तुमचें नांव सांग तुजें नांव साईश मिगुर्लेकर सितार शेट्ये विघ्नेश वेंजी अबीर दोरसकर कितें आसा प्रोजेक्ट तो हो आमचो आसा तो सोलर ड्रायर आनी एका आमी सन ट्रॅकिंग दिल्लें आसा गोवान आमी जाणा आमी आमचे कडेन एक ट्रेडिशन आसा कारे सुकोवपाचें किंवा आमी खूब जे खाणार वस्तू आहा ते आमी सुकयतात सो दॅट इज अनहायजिनीक लायक ते आमी भायर थेयतात आनी सुकयतात आनी चिलीज बी सुकोवपाक खूब टायम लागता अरावंड 5-6 दीस लागता सो हो आमी केला की टायम कमी करपाक आनी दीस इज मोर हायजिनीक बिकॉज हे एका कंपार्टमेंटान आसतले फिक्स आनी ताका हें ना म्हणजे भायले काय अटॅक करूं शकना ओके कितें आसा मेकॅनिझम हाजो की कशें काम करता सो हेचो मेकॅनिझम हांगासर आमी कलेक्टर आसा ताका 3 ट्यूब आसा हे आमचे उदक वॉटर हिटर आसा पळय ओके तेच सेम बट इन्स्टेड ऑफ वॉटर आमी एअर पास करता सो जेन्ना सन रेज हेचेर पडटा हे हीट जाता आनी ते हॉट एअर हांगासून अशें येता आनी हांगासून हे आमचे कॅबिनेट ए हे कॅबिनेट बी ओके कॅबिनेट ए आनी आमचो कलेक्टर कनेक्टेड आसा युजींग कॉन्ड्यूट पायप आसा तो इट प्रिवेंट्स हीट लॉस सो आमी तो यूज केल्लो आसा मागीर हांगासर जर तुमी पळयता भितर एक फॅन आसा आनी एक आमी ड्रायराचें प्रोविजन केलां सो त्या होलासून हे सगळे जे गरम वारे आहा ते सकयल येतले आनी ओके म्हणजे हांगासर जे उदक म्हणजे गरम वारे जे आसा ते हांगासून वचून मागीर सकयल मारता हय सकयल मारतले मागीर ते सकयल वयता जशें सकयल वयता तशें मॉइश्चर ऑब्जर्व करतलो आनी थंयसून मागीर थंयसर आमी एक कॅबिनेट दिल्लें आसा म्हणजे एक स्लॉट दिल्लो आसा थंयसून त्या चिमणीसून एग्जॉस्ट जातले आनी आमी एका थोडे इलेक्ट्रिकल सिस्टमूय केल्ले आसा लायक आफ्टर इट रिचीज अ सर्टन टेम्परेचर तो एग्जॉस्ट फॅन ऑन जातलो सो भितरलो टेम्परेचर आतां मेंटेन जातलो हय सो म्हाका दिसता खुबशे गांवांनी न्ही अशा तरेचे प्रॅक्टीस करतात म्हळ्यार खाणाची जिन्स म्हणटा आमी ताका तातूर आंब्याची साठां बीन करता पणसाची साठां सो ती सुकत घालता खुबशे कडेन आनी खुबशे आतां एक अशे महिला मंडळ्स बीन आसता ते आयज काल विकपाक लागता अशे तरेच्यो गोश्टी तांच्या खातीर युजफूल जावपाक शकता हय तेंच्या खातीर हे युजफूल आसा सोलां बी आमी जाणा सोलां बी सुकयतात आनी गोवान सुद्दां खूब ट्रेडिशन आसा सुकोवपाचें लायक फिशरीज बी नुस्तें खारें बी आमी खूब खातात कोकोनट ऑयल सुद्दां काडच्या पयलीं खोबरें मात सुकयतात ते सुद्दां आमी यूज करूं शकता सो हो मल्टीपर्पज कसो आमी ट्रेस जाय तशें त्या प्रमाणे करूं शकता वस्तू प्रमाणे हय हय फॅब्रिकेट करूं शकता आनी कितलो कॉस्टिंग आयला हाजो सद्या आमकां हेचो टोटल कॉस्टिंग आसा 60,000 बट आमी सद्या तरी 30,000 मोडलेलो आसा कित्याक आमी थोडे पार्ट्स लावंक ना जे आमकां मेळूंक ना कितें पार्ट्स येवपा आसा हेका अपडेट कितें जावपा आसा आमी हांगासर एका सन ट्रॅकिंग लावपाक सोदी सो सूर्य ज्या प्रमाणे हालता त्या प्रमाणे हे आमचो कलेक्टर हालतलो ते आमी लावंक सोदी हांगासर आमी एक सोलर पॅनल लावपाक सोदी टू कन्जर्व एनर्जी आनी आमी इलेक्ट्रीक ड्रायर आसा पळय तो सोलर पॅनलासून चलोवपाक सोदी ताका बॅटरी सिस्टम दिवन सो ते कांय पार्ट्स आमकां मेळूंक ना सो त्या खातीर आमी ते करूं ना